हॅलो एवरीवन, हांव आशा करता की तुमी सगळीं बरीं आसतलीं। तर आयज आमी करया आमच्या सगळ्यांचे आवडीचे तोंडाक, ते म्हणजे खुब्यांचे सुके। खुब्यांचे सुके करपाक आमकां चड साहित्य लागना आनी खावपाक खूब रुचीक लागता। चला तर स्टार्ट करया। आमकां खुबे कल्लावच्या पयलीं बरे 2-3 फावटी धुवन घेवंक जाय। त्याच्या वयर रेंव माती आसता ती बरी साफ करून घेवंक जाय। हांव हे 1.5 किलो खुबे बरे धुवन घेवन कल्लावन घेता। थोडे लोक खुबे उकडून तांचे मांस काडटात। तशें केल्यार खुब्यांची रूच वयता। ताका लागून शक्यतो खुबे अशेच कल्लावन घेवंक जाय। सुके करपाक एक सायडीतली शिपी मांसा सकट दवरूंक जाय। हांवें हे सगळे खुबे कल्लावन घेतले। 1-2 फावटी उदकान बरे धुवन घेवया। आता आमकां जाय पडटले 2 मिडियम सायजीचे कांदे, 1 मुठे टमाट आनी हिरवी मिरसांग। कांदे, टमाट, हिरवी मिरसांग आमकां बरी बारीक कापून घेवंक जाय। आता कायलेन 2 चमचे तेल सोडून बारीक कापलेलो कांदो आनी टमाट घालून घेवया। चवी पुरते मीठ घालून कांदो आनी टमाट आमकां बरे तळसून घेवंक जाय। हे पळयात, कांदो आनी टमाट आता बरो सॉफ्ट जाला। आता हातून घालून घेवया हे खुबे। पाव चमचो हळदीचो पिठो, 1 टेबलस्पून गरम मसालो, हिरवी मिरसांग आनी हाफ कप उदक घालून हे खुबे आमकां बरे 15 ते 20 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय। तुमी हिरवी मिरसांग जाय जाल्यार स्कीप करून 1 टीस्पून मिरचीचो पावडर पासून घातल्यार जाता। पूण हिरवे मिरसांगेन खुबे बरे रुचीक लागतात। खुबे शिजपाक चड टायम लागना। खुबे शिजता तो मेरेन हांव एक नाल्ल फोडून अर्द्या वळ्याची सोय कांतून घेता। सोय आमी वांटून घेवची ना, ताका लागून मातशी बारीकूच कांतून घेवंक जाय। आता 20 मिनटां जाल्ली आसा। खुबे आमचे बरे शिजले। 4 ते 5 सोलां घालून पोनाक उदक रावला ते आटोवन घेवंक जाय। आनी उदक आटल्या उपरांत हातून घालया 3/4 कप बारीक कातलेली सोय आनी बारीक चिरलेली ओली कोथमीर। सोय आनी ओली कोथमीर घातल्या उपरांत फक्त 1 ते 2 मिनटां वाफोवन घेवंक जाय आनी आमचे खुब्यांचे सुके जावन रेडी आसा। शीता वांगडा नाजाल्यार भाकरी किंवा पावा वांगडा पासून खावपाक खूब रुचीक लागता। तर नक्की ट्राय करात म्हजी ही रेसिपी। व्हिडिओ आवडलो जाल्यार एक लायक करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका। हांव तुमकां परत मेळटा अशीच एक रेसिपी घेवन। तो मेरेन देव बरें करून। थँक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।